आयचे अपडेटीत सगळ्यात मोठी न्यूज म्हणटा ती गोयच्या राज्य सरकारान स्टेट लेवल कर्फ्यू जाहीर केला आणि वो कर्फ्यू 9 मे म्हणजे आयतारच्या सकाळच्यान 23 मे म्हणजे असो 15 दिसांचो वो स्टेट लेवल कर्फ्यू आसतलो. सगळे वटेच्यान जी कोविडाची मॅनेजमेंट मातशी हाल्लेली आनी डेथ्स खूब जावपाक लागलेले, खुबशे लोक पॉझिटिव्ह सांपडपाक लागलेले आनी ते वटेच्यान लोकां कडल्यान पॉलिटिशियनां कडल्यान आनी सगळेच कडल्यान लॉकडावन गोंयांत जावचें एक चेन ब्रेक करपा म्हणून डिमांड जातालो. आनी त्या खातीर मदीं 4 दिसांचो लॉकडावन घेतलो. मागीर कोवीड रिस्ट्रिक्शन म्हणून सरकारान चालू दवरलेली आसा आनी त्या उपरांत पंचायती आनी म्युनिसिपालिटी फुडें सरल्यो आनी तेंच्यांनी आपआपले ज्युरिडिक्शन तेंच्यांनी स्वता लॉकडावन केलें. तेजे उपरांत सरकाराचेर एक दबाव तयार जालो आनी तेजे उपरांत एक आमदारांची मिटींग ही हेजेर ऑनलायन जाली. सीएमा बरोबर ते बीजेपीच्या आमदारांची मिटींग आसली काल, म्हणजे बिरेस्तारा रातची. आनी ते उपरांत आमदारांनी तेच डिमांड केलें की ह्या लॉकडावन खूब गरजेचें आहा. तेजे उपरांत तेजो विचार जावन हो डिसिजन सरकारान घेतलो. केंद्राक कळोवचें पडटा. हें करता आसतना होम मिनिस्ट्रीचें परमिशनूय तेंच्यांनी घेतलें. पार्टी प्रेजिडेंटूय ह्या मिटिंगेक आसले. तेंचें सजेशन आसलें लॉकडावनाचें. आमदारांनी डिमांड केल्लें. पण एकूच जे लॉकडावन सगळे मागताले, सरकारान एकूच हें केलां की ह्या खंयच्याच हितून तेणी लॉकडावन हो शब्द वापरून तेणी स्टेट लेवल कर्फ्यू म्हटला. म्हणजे रिस्ट्रिक्शन सिमिलर आसतले. प्रेस कॉन्फरन्स जाली तेन्ना आमी खूब डिटेल्स विचारिल्ले की कितें चालू उरतलें, इंडस्ट्रीचे बाबतींत कितें, पब्लीक ट्रान्सपोर्ट लिमिटेड तरी आसतलो काय कितें, सगळें तेणी म्हणपाक फाल्यां जी ऑर्डर कलेक्टराची येतली त्या ऑर्डरीन डिटेल आसतलें की कितें चालू कितें बंद, ते ऑर्डरीक रावचें म्हणून चड ब्रीफ करपा वचना. तेणी इतल्योच गजाली दिल्यो. तितून तेणी एक गजाल लोकांक अपील केल्या सीएमान की एसेन्शियल्स आहा जे ग्रोसरी वेजिटेबल सप्लाय विकता ती शॉपां सकाळच्यान दनपारां 1 पर्यंत चालू आसतली. सो लोकांनी हे आतां आयज अनावन्समेंट जाल्या उपरांत लोकांनी आयज वा फाल्यां वचून खंयच्याच शॉपाचेर गर्दी करची न्हू. जे तांकां डेली लागता ग्रोसरीज वा वेजिटेबल्स डेली लागता त्यो तांकां ती शॉपां सगळीं ओपन आसतलीं. तेजे उपरांत लग्नां मुंजी वा काजरां हे जे इव्हेंट्स फॅमिली भितर जाताले तितूंतल्यान चड स्प्रेड जाता हेवूय नोटीस केल्लें. ह्या लॉकडावनाच्या काळांत सरकारान सांगलां की ह्यो कसलेच इव्हेंट लग्नां मुंजी वा आनी कसले इव्हेंट फॅमिली इव्हेंट वा आनी देवळांतले सगळे इव्हेंट कॅन्सल करपाक लायल्या. खंयचोच इव्हेंट सरकार करपाक दिवचो ना. जे कोण गरज नासतना भायर भोंवतना सांपडले जाल्यार पुलीस तेंचेर कारवाय करतलो. कायद्या प्रमाण तांकां कितें कारवाय जावंक शकता ती करतलो. कलेक्टराची ऑर्डर फाल्यां येतली म्हटल्यार वॅक्सिनेशन प्रोग्राम जो राज्यभर चालू आहा तो कंटिन्यू जातलो. तो खंयच लॉकडावनाच्या काळांत बंद दवरचे ना. तो प्रोग्राम कंटिन्यू आसतलो. आनी एक गजाल ऑक्सिजनाचो प्रॉब्लेम जो जीएमसीत वा बाकीच्या हॉस्पिटलांनी आमी म्हटलेलो तो तेणी चडसो जाग्यार पडला म्हणून सांगला. सुपर स्पेशलिटीची 20,000ची टँक फूल जाल्या म्हणून सांगला तेंच्यांनी. आनी ऑक्सिजन जाय तितलो सद्या तरी पावता आनी ऑक्सिजनाचो प्रश्न बरोचसो सुटला हेंवूय तेंच्यांनी जाहीर केलां. 9 मे ते 23 मे जो स्टेट लेवल कर्फ्यू आसतलो तो 24 तारखेक ओपन जातलो काय ना हेजेर कांय सांगलां. सरकारान सांगलां, सीएमान सांगलां की हो जेन्ना एंड जाता 23 मे 24 मे परत सरकार डिसिजन घेतलो बाबा कंटिन्यू करपाक जाय की ना हेजेर त्या दिसा डिसिजन जातलें. सो सद्या 9 मे ते 23 मे हो राज्यात स्टेट लेवल कर्फ्यू चालू आसतलो. दुसरी गजाल सांगता ती मॉर्टेलिटी आयच्यो कोवीड डेथ कालच्या भशेनूच म्हणजे जशे पयर 71 आसल्यो काल 58 आसले आयज 56 आहा आनी सगळ्यांत चड सदच्या भशेन जीएमसीन 32 डेथ आहा. सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान 16, नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान 2 आनी ऑस्पिसियोत 1, काणकोणा 1, लोटले 1, नॉर्थ गोवाच्या एका प्रायवेट हॉस्पिटलान 1 आनी सावथ गोवाच्या एका प्रायवेट हॉस्पिटलान 1 अशे टोटल 56 डेथ गोंयांत आयज जाल्या कोवीड डेथ जाल्या. तितले आनी डिटेल्स दिवपाचे जाल्यार 8 जाणांच्यो डेथ ह्यो विदीन हॉस्पिटलान हाडल्या उपरांत विदीन 24 hours जाल्ल्यो आहा. तितून आनी एक डेथ ही हॉस्पिटलान एडमीट जाल्या उपरांत 13 वरांनी जाल्ली आसा. तितून 7 सुमार लोक ब्रॉड डेड आसले म्हणजे ते हॉस्पिटलान पावंकूच ना ट्रिटमेंटा खातीर. तांकां हाडटा आसतनाच ते एक्सपायर जाले. तितून एज ग्रूप जर आमी पळयलो जाल्यार आयची सगळ्या 56 डेथां मदीं एक 17 वर्साचें चली तेजी डेथ जाल्ली आसा. दुसरे 31 आनी बाकी सगळे ह्या 31 एजी वयले आसा. पण चिंता करपाची गजाल की 17 वर्साचे हेजी एक आयज डेथ नोंद जाल्ली आसा.
फाल्यां जेन्ना कलेक्टरा कडल्यान डिटेल ऑर्डर येतली तेन्ना आमी अशेंच परत तुमच्या मुखार येतले. डिटेल ऑर्डरीन कितें अलाव आहा कितें अलाव आसचें ना, लोकांनी कितें फॉलो करपाक जाय, ह्यो सगळ्यो गजाली घेवन आमी तुमच्या मुखार येतले. आयचे अपडेटीत इतलेच आसले. सालसेत भागांतली आयची अपडेट अशी आसा. आमी जाणा होलसेल फीश मार्केट लॉकडावनाक लागून बंद आसा, पूण जायत्यो गाडयो ज्यो भायरसून नुस्तें घेवन येताल्यो त्यो HGPD होलसेल फीश मार्केटा भायल्यान येवन नुस्तें विकताल्यो. तांचेर आयज कोलवा पुलीस आनी आमचे फातोड्याचे पुलीस हांणी एक्शन घेतले. तांकां थंयसर नुस्तें विकूंक दिवंक ना, पूण जायत्यो गाडयो आमी आयकलां तशें ते नुवें भागांत गेले. थंयसर तांणी ते नुस्तें रस्त्याचे सायडीन गाडी पार्क करून ते विकले. तशेंच आदलो चीफ मिनिस्टर आनी आतांचो बाणावलेचो आमदार चर्चिल आलेमांव हाणें गोव्हर्मेंटा लागीं मागलां हें कोवीड दुयेंस कंट्रोलार हाडूंक एक 15 दिसाचें कंप्लीट लॉकडावन गोंयांत जावंकूच जाय म्हूण. तशेंच ताणें गोव्हर्मेंटा लागीं मागलां वेंटिलेटर फेसिलिटीज जावं ऑक्सिजन फेसिलिटीज तशेंच एम्बुलन्सीस ज्यो जाय त्यो ताणें गोव्हर्मेंटान घेवच्यो आनी लोकांक आदार करचो म्हूण. कित्याक जायतीं आमी पळयलां सालसेत भागांत जावं आख्या गोंयांत खूब मरणां जाल्यात कोविडाक लागून. आयच्यो सालसेत भागांतल्यो कोवीड केसीस अश्यो आसात. मारगांव आनी फातोड्डा 2260 केसी, बाली कुंकोली 600 केसी, कणसवली 1100 केसी, चिंचिनी 389, कुर्तोरी 552, लोतोली 652 आनी नावेली 520 केसी. आज गोंयांत जायतो लोक उपास आनी प्राचीत करता. कित्याक द नॅशनल कावन्सिल ऑफ चर्चीज इन इंडिया, द कॅथलीक बिशप्स कॉन्फरन्स ऑफ इंडिया आनी एव्हेंजेलिकल फेलोशीप ऑफ इंडिया हे संस्थांनी भारतभर क्रिस्ती लोकां लागीं मागलां आयज उपास करूंक. तशेंच आतां रातच्या 8 वरांचेर केरीत मागणी आसतली, जो सगळो क्रिस्ती लोक गोंयचो भेटयतलो आनी मागतलो की हे जे कोवीड दुयेंस आयलां ते बेगीनूच इंडियेंतलें पयस जावं. पळोवपाक गेल्यार दिसान दीस केसीचो आंकडो वाडत चल्ला. काणकोणांत 13 मायक्रो कंटेनमेंट झोन जाल्यार आतां मेरेन. एक काणकोणां बरी गजाल जाली म्हणटा ती काणकोणां कोवीड केअर सेंटर जाला. काणकोण सारक्या भागांनी कांय मेडिकल फेसिलिटी उपलब्ध नाशिल्ली, पूण कालच्यान कोवीड केअर सेंटर उपलब्ध केलां आनी थंय पेशंटां एडमिटी करून घेवपाक लागल्यात. पूण तितून भितर आमकां कांय सुचोवणी येयल्या हेल्थ वर्कराल्यो, मेडिकल हेल्थ वर्कराल्यो आनी कांय ज्येश्ठ नागरिकाल्यो, त्यो आमचे कडेन सुचोवण्यो येयल्यो त्यो प्रुडंटा मेरेन पावय म्हणून तेणी सांगलें की काणकोणची जे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आसा तितून वचपाची वाट सगळ्यांक एकच आसा, धाकटीशी वाट आसा. आनी जे डायलिसीस किडनी डायलिसीस करता तेजे वयर ते कोवीड केअर सेंटर केल्ले आसा. त्यांचे म्हणण्या प्रमाणे जे किडनी डायलिसिसा काणकोणा किडनी पेशंट्स खूब आसा. डायलिसिसा जे डेली पेशंट्स येता त्यांची इम्युनिटी वीक जाल्ली आसता आनी जर तर कोविडाची तांकां जर तर लागण जाली तांची चान्सीस चड प्रमाणांत बाधा जावपाक शकता. दुसरी गजाल म्हळ्यार काणकोणकारांनी जो स्वखुशीन लॉकडावन केल्लो 4 दिसांचो ताका पुरेपूर काणकोणकारांनी सगळ्यांक साथ मेळयली. त्या दृश्टीन काणकोणकारांची तशी परतशी इच्छा आसा. काणकोणचे कांय नगरसेवक काणकोणचे नगराध्यक्षांनी ठरयलां की फाल्यां सकाळीं 11 ह्या विशयाचेर परत कांय व्यापाऱ्यांक घेवन मेळटले आनी हेजेर डिस्कशन करतले फुडली स्टेप कशी घेवपाची ती. आनी एक गजाल म्हळ्यार काणकोणा फाटल्या दिसांनी जे काणकोणचे आमदार इजदोर फेर्नांडीस हांणी एक बरी इनिशिएटीव घेवन काणकोणच्या पंचायतींनी वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह केल्लें. हे वॅक्सिनेशन ड्रायव्हाक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो सगळ्या पंचायतींनी. ह्या कारणान एक बरी गजाल जाल्ली आसा की जंय वॅक्सिनेशन सेंटर आसा पळय काणकोण तेजेर ताण कमी पडला आनी बाकी कडेन जशें आमी पळयता वॅक्सिनेशन हेजेर गर्दी वॅक्सिनेशन सेंटराचेर गर्दी पडटा थंय झगडी सुद्दां जाल्ली आसा. पण काणकोणांत ते प्रत्येक पंचायतीन जे पळय वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह घेतलें ताका लागून वॅक्सिनेशन सेंटराचेर जो ताण पडटालो तो काणकोणाक कमी पडलेलो आसा. पेडणेचे अपडेट म्हटल्यार पेडण्यान आयज कोवीड सेंटर ओपन जावपाचे आशिल्ले, पूण जेन्ना आमी सकाळीं वचून थंय विजीट केल्या तर अजून खंयचीच सोय सुविधा जाग्यार पडलेले ना. डेप्युटी सीएमान आयज सकाळीं विजीट केल्या आनी सांगल्या की आज सांज मेरेन कोवीड सेंटर सुरू जाता. पूण एकंदर पळयल्या उपरांत थंयसर डॉक्टर नर्स एम्बुलन्स जे येवपाक जाय आशिल्ले अजून थंयसर कांयच दिसना. आनी दुसऱ्या वाट्यान पेडणे वाठारांत जे पंचायतीन लॉकडावन करपाक खातीर निर्णय घेतला त्या निर्णयाक लोकांनी बरोच प्रतिसाद दिल्लेले आसात. आनी फीश मार्केट आयज टोटली पेडण्यान बंद आसात. आनी तशेंच जे पेडणे पोलीस आसात सद्या प्रत्येक गांवांत विजीट करीत आसात. जे विदावट मास्क किंवा ग्रुपांनी भोंवतात तांकां पनिशमेंट दीत आसात. तशेंच बीच लायनीर जे फॉरेनर आसात ते खंय तरी सांजचे टायमार स्टन्स करतना आमकां बिचार दिसपाक लागल्या. तेंचेर सद्या पोलीस एक्शन घेत आसात. तशेंच पेडणे वाठारांत दिसान दीस कोवीड केसीस वाडत आसात. दिसाक 70 ते 80 पॉझिटिव्ह केसीस आमकां मेळपाक लागल्या. तर एकंदर चित्र पळयल्या उपरांत जे कोवीड सेंटर आसा
बेगिनात बेगीन ओपन करचे अशे लोकांची मागणी आसा. पण आयज करता म्हटल्यार पण कितले दीस फुडें वयता हेचेर लोकांचें लक्ष आसा. सांगेकी भागां भितर केसी वाडत आसात आनी बेडी मेळना. लोक म्हणटात हॉस्पिटलां गेल्यार हॉस्पिटल फूल आसा. ही गजाल आमी आयकत आसात. पूण आज एक बरी गजाल जाल्लेली आसा कितें डेप्युटी CM बाबू कवळेकरान केपें गव्हर्मेंट कॉलेज केपें हांगा ऑडिटोरियमा भितर 50 बेड्स ऑक्सिजन आसलेली ती चालू केलेली आसा. कोवीड सेंटर चालू केलेलें आसा. आनी तशेंच पळोवपाक गेल्यार तो आनी सांगलां आमकां 10-15 बेड्यो वाडोवपाकूच शकता कित्याक जागोय तसो आसा म्हणून. तशेंच तो म्हणटा एवरी तालुका भितर अशी सेंटर जावपाची गरज आसा म्हणून. तशेंच आमी मुखार पळोवपाक गेले जाल्यार केसीस वाडल्या म्हणून सगळ्यांक वयत सेल्फ लॉकडावन केल्लें आसा. सेल्फ लॉकडावन कारण लोकांनी घर रावपाचें आनी लोकांनी भितर घरा कडेन जावन सेफ आसपाचें अशी मागणी आसलेली. पूण हांगा पळोवपाक गेल्यार सावड्ड्यां भितर खूब जाण भुरगे बायक घेवन भोंवतात. पळोवपाक लागून खरीच शॉपां बंद आसात काय उगडीं आसा ती पळोवपाक लागून. म्हळ्यार एक मजा अशी निर्माण जाता. सेल्फ लॉकडावन केलें कित्याक घरा रावपा खातीर, हें पळोवपा खातीर न्ही म्हणून. तशेंच आमी मुखार सांगपा म्हळ्यार हांगा डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार तशेंच पुलीस हे सगळे बरी गजाल करतात. तशेंच फायर ब्रिगेड सॅनिटायज करतना आपले सगळे तन मन धन दिवन काम करून हांगा सेवा दिल्ली आसा. आनी तशेंच हांगा एक अत्यंत गरज आसा सांगेके तालुक्या भितर एक कोवीड कोणाकय जालें जाल्यार व्हरपाक एक एम्ब्युलन्साची कित्याक इजिली अवेलेबल मेळना एम्ब्युलन्स. कित्याक अशी 2-3 एम्ब्युलन्स तर अवेलेबल आसलेली जाल्यार तांकां पेशंटाक व्हरपाकूय बरें कित्याक सोंपणी लोक आपल्याचे गाडयेन घेवन वचपाक कुस्तार करतात. पूण अशें तो पेशंटाक व्हरपा खातीर एम्ब्युलन्स केली एक अत्यंत गरज आसलेली सेवा लोकांक मेळपाक शकता. आयज वास्कोची अपडेट म्हणजे आयज सद्याक तरी मातशें वास्को शांत आसा. खंय तरी लोक जे आसा घरानूच रावल्ले आसा. पूण खंय तरी काल एक अनाउन्समेंट जालो, एक मेसेज्यो भोंवपाक लागल्यो की CM आनी बाकीचे कॅबिनेटांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग करून दे वर डिस्कसिंग अबाउट अ लॉकडावन आनी खंय तरी एक लॉकडावन जावपाक शकता. आनी हाका लागून आयज वास्कोकार जे लोक आहा जायते लोक आयज गेले मार्केटान. पूण जी काल गर्दी आशिल्ली तशी गर्दी नाशिल्ली. आनी फॉर अ चेंज आयज म्युन्सिपालिटीचे इन्स्पेक्टरूय सगळे वेगळ्या वेगळ्या वाठारांत वचून जे मार्केटान जी ट्रे बी भायर दवरता जावं जे रस्त्यार चलपाक लोकांक जागो कमी पडटा ताजेर एक नियंत्रण दवरलें. पुलीस हॅव डन देअर जॉब. आयज खंय तरी गर्दी जावंक ना पूण लोक थोडे आसा तांच्यांनी वचून हळू हळू आपलें सामान भरपाक चालू केल्लें आसा. जे थोडे लोक नुस्त्या मार्केटान गेले, थोड्या लोकांनी वेजिटेबल मार्केटान वचून आपलें सामान बी घेतलेलें आसा. आनी खंय तरी इट लुक्स नाव की वास्को इज रेडी फॉर अ लॉकडावन. म्हणजे ते मेंटली प्रिपेर जाल्ले आसा. पूण खंय तरी लोकांचे मिक्स विचार आसा. एका जाग्यार जेन्ना आमी कालू सालमेदाक विचारलें की ही हॅज बीन इन्सिस्टिंग फॉर अ लॉकडावन फॉर अ लॉंग टायम. सो तांच्यांनी सांगलें की एज ऑफ नाव सद्याक जरी पळयत लॉकडावन इज नॉट द सोल्युशन. खंय तरी लोकांचे आमी जे डेली वेज वर्कर आसा वास्कोन जायते लोक डेली वेज वर्कींग काम करता तांचेर एक खंय तरी त्रास पडूंक शकता. तांचे पोटांचे आमचे पोवचे पडटा. सो एक डिसिजन तांच्यांनी सांगलां की लॉकडावन ऑर नो लॉकडावन. लोकांनी जरी घरा लावत इट इज एज गूड एज अ लॉकडावन. सो थोड्या वॉर्डांनी जशे म्युन्सिपालिटीचे 21, 22, 23, 24 ह्या वॉर्डांनी वॉलंटरी लॉकडावन घेतलो अशें आयकूंक येता की थंय दुकानां फक्त थोडे लिमिटेड टायमार चालू जाता. तांकांय बरो सक्सेस मेळ्ळो आसा. आनी एक मुखेल गजाल म्हणटा ती आयज पंचायत मिनिस्टर जे आसा मोविन गुदिनो हांच्यांनी एक रावंड घेतलो चिखले हॉस्पिटलान, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान. जायते लोक थंय बोवाळ मारताले की थंय ट्रिटमेंट सारको जाता काय ना. तो लोकांक मनाक डावट आशिल्लो. सो ताका लागून आयज पंचायत मंत्री मोविन गुदिनो हांच्यांनी चिखले हॉस्पिटलान वचून एक रावंड घेतलो. ते दोतोरांक मेळ्ळे, स्टाफाक मेळ्ळे आनी तांच्यांनी सांगलां की सद्याक जे डॉक्टर आसा दे आर अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर आनी तांकां ह्या टायमाचेर गव्हर्मेंट शूड गीव देम सपोर्ट. तांच्यांनी हें सांगलें की जे ऑक्सिजन सिलिंडर तांकां जाय आशिल्ले ते 40 काय 50 सिलिंडर तांच्यांनी रेडी करून ऑलरेडी चिखले हॉस्पिटलाक सप्लाय केल्ले आसा. प्लस तांच्यांनी सांगलां की एडिशनल मेडिकल स्टाफ, नर्स जे कोण आहा तांकां एडिशनल स्टाफ तांच्यांनी आयज दिल्ले आसा. आनी एक गजाल म्हणटा ती तांच्यांनी एक कन्सल्टंट जो आमचो कोवीड इन्चार्ज आसा डॉक्टर अनिल मेंदिरट्टा, कोवीड एक्सपर्ट, तांकांय आयज मिटिंगेक आपयल्लो. आनी खंय तरी तांच्यांनी सांगलां की टू बेर विथ द प्रेशर डॉक्टर अनिल मेंदिरट्टा हांकां एक कन्सल्टंट म्हणून अपॉयंट करपाचें तांच्यांनी येवजिलां. आनी खंय तरी आयज एक ऑर्डर येतली. सो डॉक्टर अनिल उमरसकर हू इज द हेल्थ ऑफिसर, डॉक्टर अनिल मेंदिरट्टा हू इज द कन्सल्टंट, हे सगळे मेळून थंय काम करतले. ऑक्सिजन तांकां सप्लाय तांकां चालू केल्ली आसा इन सिलिंडर्स. तांच्यांनी खंय तरी सांगलां की GSIDC जे आसा हांच्यांनी अजुनूय ऑक्सिजनाची पायपलायन थंय कनेक्ट करूंक ना. तो आयज तांच्यांनी सांगलां की आपूण CMाक मेळून कशे भशेन GSIDC सांगून हे काम एक्सपडायट करून खंय तरी चिखले हॉस्पिटलान एक कंटिन्युअस ऑक्सिजन मेळचें, कंटिन्युअस ऑक्सिजनाचो नेटवर्क मेळचो, पायपलायन मेळची
अशें ते करून घेतले. तांच्यांनी आनीक सांगलें की जेन्ना ते थंय गेले तांकां कळून आयलें की खंय तरी वयलो जो सेकंड फ्लोर आसा चिखले हॉस्पिटलाचो थंय 30 बेड हॉस्पिटल जें आसा तांकां ते खंय कोण तरी एफर्ट्स आर बींग डन टू मेक इट अ प्रायवेट हॉस्पिटल. सो मोय गुदिरान सांगलां की आमी जे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप केल्या इट इज फॉर द बेनिफीट ऑफ द पब्लीक. आमी इतले पयशे मोडून जे गव्हर्मेंट हॉस्पिटल बांदता ताका आमी प्रायवेट जावपाक कशेंच दिवचे ना. वयल्यान जे ऑपरेशन थिएटर्स जे बी आसा दॅट वील ऑल बी टेकन ओवर. आनी तांच्यांनी सांगलां की ऑपरेशन थिएटर सुद्दां ते चालू करून घेतले पूण प्रायवेट ते करपाक कशेंच दिवचे ना. तांच्यांनी सांगलां की हे जे हॉस्पिटल आसा इज अ गव्हर्मेंट हॉस्पिटल, हातूंत बरी फॅसिलिटी दितले पूण प्रायवेट ते करपाक कशेंच दिवचे ना. आनी तांच्यांनी सांगलां की जे कोण यत्न करता खंय तरी प्रायवेटायज करपा खातीर तांचे अगेन्स्ट तो उबो आसतलो आनी ते प्रायवेट करपाक दिवचो ना. आनी जे इम्प्रुवमेंट थंय जाय पडटा जशें स्टाफ, कन्सल्टंट, ऑक्सिजन पायपलायन, ऑक्सिजन सप्लाय हे सगळे ते इम्प्रूव करतले. आनी तांच्यांनी हेंय सांगलां की तांचे एक उद्देश आसा की जशे 18 वर्साचे पोर्टल जे वॅक्सिनेशन लायन चालू जाता तांच्यांनी सांगलां की ही वील गो आउट टू एन्श्योर दॅट दाबोलीम बिकम्स द फर्स्ट कॉन्स्टिट्युएन्सी जे एवरीबडी वील बी वॅक्सिनेटेड. म्हणजे जे व्हॉलंटियर तांच्यांनी अपॉयंट करून प्रत्येक लोकांक घरांतल्यान भायर काडून सगळ्यांक ते वॅक्सिनेशन करतले अशें तांच्यांनी सांगलां. आनी एक गजाल म्हणटा ती जशें आमी आयकता की GCCI जावं बाकीचे इंडस्ट्रियल बॉडीज जे लॉकडावन मागपाक लागले तशें आमी आयज जेन्ना गोवा स्टेट इंडस्ट्रियल असोसिएशन दामोदर कोचकर प्रेसिडेंट हांकां जेन्ना मेळ्ळे आनी आमी जेन्ना वेन बी कॉन्टॅक्टेड हिम तांच्यांनी सांगलें की इंडस्ट्रीज बंद करप इज नॉट एन ऑप्शन. तांच्यांनी तांचें म्हणणें आसा की GCCI जी बॉडी आसा इज रिप्रेझेंटींग डिफरंट कायंड ऑफ ट्रेडर्स, स्मॉल एंड बीग इंडस्ट्रीज. पूण जे GSI आसा गोवा स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल असोसिएशन जे आसा इट इज हँडलिंग अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज. तांचें म्हणणें आसा की इंडस्ट्री बंद पडप म्हणजे इकॉनॉमी बंद पडप, जायते लोक बेकार पडप. तांच्यांनी सांगलें की इंडस्ट्रीज जे आसा सद्याक गव्हर्मेंटाक हेल्प करता इन सप्लायींग ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर. सो खंय तरी इंडस्ट्रीज बंद करपाक जायना. जी रेस्ट्रिक्शन गव्हर्मेंटान ऑलरेडी घातल्या दे आर गुड इनफ. सो खंय तरी इंडस्ट्रीज बंद करूंक जायना. कितलेय लोक जरी म्हणू की इंडस्ट्री इज अ हॉटस्पॉट तांचें म्हणणें आसा की इंडस्ट्री इज टेकिंग केअर ऑफ देअर वर्कर्स, दे आर गेटिंग देम वॅक्सिनेटेड. आनी खंय तरी इंडस्ट्रीज इज सपोर्टिंग द गव्हर्मेंट बाय प्रोवायडींग ऑक्सिजन एट दीस क्रुशियल जंक्शन. सो तांचें म्हणणें आसा की रिस्ट्रिक्शन्स आर गुड इनफ, इंडस्ट्रीज बंद जावंक जायना अशें तांच्यांनी मागणी केल्या. ही असली वास्कोची अपडेट. आयज फोंडेच्यान अपडेट दिवपाची म्हणल्यार सगळ्यात पयलीं सकाळीं आयज भरपूर पावस पडलो. एक म्हणल्यार उसगांव वाठारांत जवळ जवळ 1-1.5 वर पावस पडला. तसोच धारबांदोड्या आनी फोंड्याय पावस पडला. सो म्हाका दिसता पावस पडलेल्या कारणानूय केसीस आनीक वाडपाची शक्यता आसा. कालूच आमी म्हणलेले उसगांव गांवचे पंचायतीन लॉकडावन केला म्हणून. सो त्या प्रमाणे आयज लॉकडावन तेंचे 100% सक्सेसफूल जाला. एकूय मनीस जे टायमींग दिल्लो तेंच्यांनी 8 ते 11 त्या उपरांत एकूय मनीस रस्त्यार दिसोंक ना. आनी ह्या पद्दतीन उरलेले जे दीस आसा ते तेंचे लॉकडावनाक ते सगळे सपोर्ट करतले एकामेकाक अशें म्हणटा. दुसरे वटेन गोंया पंचायतींनी 100% लॉकडावन आयच्यान सुरू केल्लें आसा. तेकाय प्रतिसाद दिल्लो आसा सगळ्या वेपाऱ्यांनी. पण मोल्या पंचायतीन जो लॉकडावन उलो मारला तेका तेंचे आनी जे शॉप वेंडर्स आहा तेंच्या मदीं कितें तरी कन्फ्युजन आसा. आनी शॉपकिपर्स जे वेंडर्स आहा तेंच्यांनी म्हणलां आमी लॉकडावनाक आमी मोल्या वाठारांत आमी शॉपां बंद करचें ना म्हणून. सो तेंचे भितर कितें तरी प्रॉब्लम जाला. पूण मोल्या पंचायतीन लॉकडावन करपाचें अशें म्हणून थारायलां. आनी गजाल म्हणल्यार लॉकडावन ज्या पद्दतीन वाडटा त्या पद्दतीन केसी वाडत चल्ल्या. सो जो टायमींग आहा तोच सीएमान आतां सांगला तोच टायमींग लोकांक सामान हाडपाक बरो पडटलो. आनी त्या प्रमाणे जे लोकांक डेली वचून जी गर्दी जाता ती गर्दी ना करनासतना जाय तितलेच वेवस्थीत सामान हाडपाक मेळटलें. आनी एक लोकांनी सजेशन केल्लें आसा की जे होम आयसोलेशन आसा आनी एक समज जर 15 ते 20 पेशंट एक कडेन आसा जाल्यार लागसरच्या गांवांत समज जर एक देवस्थानाचो हॉल किंवा एक कसलो पंचायतीचो सभागृह जाल्यार तांकां थंय रावपाक जेंकां जे मायल्ड सिम्पटम्स आहा तांकां थंय रावपाक दिवची सुविधा दिवची म्हणून. कारण प्रत्येकाक आयज होम आयसोलेशन रावन त्रास जाता कारण ते खंय भोंवता खंय येता ते कळना. सो ही एक गजाल लोकांनी म्हणल्यार सुचयल्ली आसा. दुसरी गजाल आनीक लोक म्हणटा की आतां जो पर्यंत जे मेडिसीन घेता जावं थर्मल गन घेतला जावं मेडिकल किट घेतला हेजे ऑडिट कांयच ना. म्हणल्यार कितले किट घेतला आतां म्हणटा सरकार किट सोंपली म्हणून. सो हाजेरूय लोकांनी मागला की सरकारान हेजेर योग्य ते कितें आहा ते ऑडिट घेवचें आनी सांगचें
कितले सामान घेतला मेडिकल हितूर आनी त्या पद्दतीन लोकांक हें दाखोवन दिवचें म्हणून ही आशिल्ली फोंडेच्यान अपडेट. आणि म्हापशाची अपडेट दिता आसतना कोविडाचे पयलीं जाल्यार कोविडाचे केसी वाडत आसा, कोण कमी जाल्ले अशें दिसत ना, दिसान दीस वाडत आसा. म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसात किंवा अर्बन हेल्थ सेंटर आसात किंवा प्रायमरी हेल्थ सेंटरां जी आसात पर्वरी, कांदोली, मागीर हळदोणा, शिवोली आनी कोलवाळ ह्या प्रायमरी हेल्थ सेंटरांनी बीन कोवीड टेस्टीक लागून लोकांची गर्दी येता. मागीर वॅक्सिनेशन घेवपाकूय लोकांनी बरो प्रतिसाद दिल्लो आहा, वॅक्सिनेशन घेवपाकूय गर्दी जाल्ली आसा. कोविडाच्यो केसी वाडत आसात आनी त्या बरोबर भंयूय आसा की वाडटा तेजेर कंट्रोल कसो जाता. त्या हेतूनसून जे म्हापसा फूल सिटीन स्वताहून जे लोकांनी लॉकडावन केल्लें आसा, प्रत्येक चडश्यो विलेज पंचायतींनी स्वताहून लॉकडावन तेंच्यांनी हें केल्लें आसा. त्या हेतून आतां पळयता म्हणजे जालें जाल्यार खूब प्रतिसाद असो मेळटा. लोक खंयच्या खंय भोंवल्ले अशे चडशे दिसनात, किरकोळ लोक भोंवतात. दुकानां मोजकीच जर जी गरजेची आसा तीच चालू आसात अजून मेरेन. आणि गेल्या शुक्रार दीस, शेनवार आनी आयतार अशे 3 दीस सरकारान लॉकडावन केल्ले. त्या उपरांत लोकांनी आपुणून स्वताहून हे लॉकडावन हे करून घेतले आसले. किरकोळ लोक जे भोंवतात तांकां पुलीस पासून सगळे नाक्यांनी आसात. लोक पुलिसांक आडायतात, ते विचारतात कोणी मास्क घालूंक जाल्यार तांकां फायनूय घातलेली आसता. ह्या हितून अशें दिसता की अशें जर चालू उरत जाल्यार कंट्रोलान येवंक शकता. दुसरे राजकीय जर हे केलें जाल्यार म्हापसा नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष आनी उपनगराध्यक्ष हेची निवड 10 तारखेक जातली म्हणून सरकारान नोटीस काडलेली. पूण परत काल नोटीस काडले आनी जी म्हापसा नगरपालिकेच्यो ज्यो नगराध्यक्ष आनी उपनगराध्यक्ष ही निवडणूक जावची ना, कित्याक जे निवडून येयल्ले हे आहा ते पॉझिटिव्ह मेळ्ळे, ताका लागून ही निवडणूक फुडें धुकल्ली आसा. तेतूनसून एक जर म्हापशाच्या राजकीय हेतून काल एक घडामोड अशी जाली की जी शुभांगी वांयगणकर ही म्हापशेकारांचो एकवट यांची जी कॅन्डिडेट आसली ती काल BJPक जॉयन जाली आनी ती जे 9 तेंचे आसले तेतूंतली ती एक BJPक वचून मेळ्ळी. म्हणजे BJPची तेंची संख्या बळ 10 जाल्ली आसा आनी हेंची संख्या जी आसा म्हापशेकारांचो एकवट हेंची सध्या 8 जाल्ली आसा आनी 2 अपक्ष आसा. ह्या हेतून जेन्ना म्हापशेकारांचो एकवट हेचो लिडर आसा सुधीर कांदोळकर हेका मेळ्ळें, तेचें म्हणणें आसा की ही भाजपान आमकां चोरून व्हेल्या आमची हे अशें गेल्लें आहा. आनी त्या हेतून तेणें म्हटलां हो आमचोच न्ही तर ज्या मतदारांनी ताका निवडून हाडला तेंचो हो विश्वासघात आसा अशें तेणें म्हटलेलें आसा. ही आयची असली अपडेट.